लाटांबरचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीत फक्त फूड प्रोसेसिंग कंपनीज येतल्यो, हेर कंपन्यांक परवाने दिवचे नात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतचे उतर. कारण आम्ही लाटंबरचे इंडस्ट्रियल इस्टेट विच इज अ स्पेशल इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर द फूड प्रोसेसिंग आम्ही त्याच्या पलीकडे दुसऱ्या लोकांक परमिशन दिना. खूप जण आमच्याकडे लाटंबरचे इंडस्ट्रीन वेगवेगळ्यो इंडस्ट्री खातीर खंयचो तरी आपल्याक क्रशर घालूंक दी किंवा आनीक हांवें रिजेक्ट केलें. हांव तुमकां सांगता डायरेक्टली सांगलां हांव दिवचो ना म्हणून. कारण ज्या जाग्याचेर आमी एकदां आयडेंटिफायड केली इट वील बी द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. आज जेका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री घालपाची आसा कसली आसूं ती पण तुमी ती इंडस्ट्री घालपाक येया. आमकां पुराय इंडस्ट्रियल इस्टेट पिड्ड्यार करपाची ना. फक्त हाच्या रिलेटेडूच जे लोक आहा ते थंयसर इंडस्ट्री घालपाक शकतले. मेणकुऱ्या 10 MLD उदका पुरवण प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालो. हो प्लांट तसो 10 MLD प्लांट 5 वर्सां ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स फक्त करप आनी सोडून दिवप न्ही तर KNK प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीक फुडल्या 5 वर्सां खातीर ताजें ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स तेच पळयतले. जाल्यार बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट तयार केलो आनी तो जर कॉन्ट्रॅक्टर गेलो जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां चलता काय ना हेंच कळना. आनी एकदां 5 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत सुद्दां परतूय आमी तेच्या कडेन फुडल्या 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट करता जेणे करून तो प्लांट स्मुथली चलपाक जाय. ताजी कॉस्ट दोतोरान सांगल्या त्या प्रमाणे एप्रॉक्सिमेटली 60 कोटी रुपया आसा. ताजो टायम पिरियड आतांच्यान 1 वर्साच्या भितर तो पुराय कंप्लीट जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.